नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 154व्या जयंती निमतान आयज जाले देशव्यापी नितळसाण अभियान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांचे मुखेलमंत्री जाले अभियानात वांटेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणात साबार कल्याणकारी योजनांचो केलो शुभारंभ. 13,500 कोटी रुपया खर्चाच्यो येवजण्यो देशाक समर्पित. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज रक्षा लेखा विभागाच्या 276व्या स्थापना दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत केले संबोधित. गोयभर नितळसाण मोहिमेत मुखेलमंत्र्यांसयत हेर मंत्री लेगीत जाले वांटेकार. पुराय गोंयांत नितळसाण मोहीम जाली उमेदीन. आणि खेळांत आशियाई खेळांत भारताच्या एथलेटिक्साक मेळ्ळे मोठे जैत. आता मेरेन जिखल्यात 13 भांगरा पदकां. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 154व्या जयंती निमतान आयज आदले दिसा देशव्यापी नितळसाण अभियान जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांचे मुखेलमंत्र्यांनी ह्या अभियानाक तेको दिलो आणि नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी गुजरातांतल्या अहमदाबादात भाजपा कार्यकर्त्यांवांगडा मोहिमेत वांटो घेतलो. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांचे वांगडा साबार राजकीय फुडाऱ्यांनी नितळसाण अभियाना खाला साफसफाई केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निवेदना प्रमाण भाजपा देशभरात स्वच्छता पखवाडा आणि सेवा पखवाडा मनयता अशें JP नड्डा हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है. आज देश भर में हमारे लाखों कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं और एक जन आंदोलन बनाते हुए जन जागरण का कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से चल रहा है. देशाक स्वातंत्र्य मेळच्या आदींच महात्मा गांधी हांच्यांनी देशाक नितळसाणीचे महत्व सांगिल्ले. आमचे संस्कार आमकां नितळसाण सांगता. लोकांनी नितळसाणी विशीं जागरूक रावचे अशें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हांणी सांगले. और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार है. हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया. बदलाव हमें दिख रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो. प्लास्टिक के कूड़े को अलग करें, प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें और अगर करें तो उसको अलग फेंकें और साथ में जो गीला कूड़ा है उसको अलग करें, उसकी कंपोस्टिंग हो. जो मेटल वेस्ट है उसको अलग रिसाइकलिंग में डाला जाए. तो ये पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास है. केंद्रीय माहिती आणि वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी हमीरपुरात लोकांबरोबर नितळसाणीचो सोपूत घेतलो. सरकारान 3 वर्सांत 12 कोटी शौचालयां बांदली, जाका लागून बायलां आणि भुरग्यांचे जिवीत सुदारले अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगले. केवल गंदगी के कारण होती थी जो बीमारियां उनको लगती थी. जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए. आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य किया. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी नवी दिल्लीतल्या कॉपर्निकस मार्गावेल्या प्रिन्सेस पार्क वाठारात जाल्ल्या नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो. भारताक कोयर मुक्त करपाक आमी मुखार सरपाक जाय अशें मंत्री पुरी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. वेस्ट होती है, कचरा होता, इसकी प्रोसेसिंग रीप्रोसेसिंग सिर्फ 15% होती थी. इसका मतलब ये है कि अगर 100 टन कूड़ा हम बनाते हैं बनता है
तो उसमें सिर्फ 15 टन जो है वो प्रोसेस होता है। तो 2014 से लेके आज तक वो 15-16% से लेके आज 76% होता है। और दूसरा, ये जो लेगेसी डंप साइट्स हैं बड़े बड़े, जैसे गाजीपुर में वो डंप साइट है कचरे की, उसकी बायो रिमीडिएशन जो भी है वो भी हम 2 साल में पूरी कर लेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि ओपन डेफिकेशन फ्री, अब हम गार्बेज फ्री सिटीज बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी स्वच्छता पखवाडात वांटो घेतना जम्मूतल्या कठुआ हांगाच्या विद्या भारती संस्थानात श्रमदान केले। ह्या अभियाना वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी विकासाच्या बुन्यादी वाठाराचेर भर दिला। आदीच्या सरकारान ताचेकडे आडनदर केल्ली अशें मंत्री सिंग हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगला। स्वच्छता का भी आह्वान किया था। बहुत सारे लोग चकित रह गए कि साहब प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते लाल किले से खड़े होकर, लेकिन अब 8-10 वर्ष गुजर जाने के बाद हमें समझ आया कि जो मौलिक विषय हैं, जो एक राष्ट्र के स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास के लिए एक नींव का काम करते हैं, उन विषयों को प्राथमिकता देने का काम मोदी जी ने किया, जो शायद पहली सरकारें करने से चूक कर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज तेलंगणाच्या एका दिसाच्या भेटेर आशिल्ले। प्रधानमंत्र्यांनी मेहबूबनगर जिल्ह्यात एका भौशीक सभेक संबोधित केले। तशेंच 13,500 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो। प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार हैदराबाद रायचूर रेल्वे सेवेक 5वो बावटो दाखयलो। तशेंच वेगवेगळ्यो सेवा राष्ट्राक अर्पण केल्यो। ह्या उदरगत प्रकल्पांक लागून लोकांच्या जिवितात व्हड बदल जातले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सभेत उलयतना सांगले। हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज रक्षा लेखा विभागाच्या 276व्या स्थापणूक दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या कार्यावळीक संबोधित केले। रक्षा मळाकडेन मर्यादित प्रमाणात संसाधनां उपलब्ध आसात, ताका लागून उपलब्ध आशिल्ल्या संसाधनांचो चडांत चड वापर करप गरजेचें आसा अशें मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार सांगले। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वह बहुत ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में हमें सीमित संसाधनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे ऑप्टिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और आप डिफेंस सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का जिस प्रकार से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज का हमारे यहां जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करने का काम यदि कोई कर रहा है तो आप कर रहे हैं, और इस काम के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपके इस काम के प्रति मैं अपनी प्रसन्नता का भी इजहार करता हूं।
वॉशिंग्टन डीसीत भारतीय समुदाय कलर्स ऑफ इंडिया ह्या कार्यावळीत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी उपस्थितांक संबोधित केले। भारत अमेरिका संबंधांचेर उलयतना मंत्री जयशंकर हांणी सांगले की आयज दरेका वटेन भारत आनी अमेरिकेकडच्यान अपेक्षा खूप वाडल्यात आनी भारत अमेरिकेक आपलो बरो भागीदार समजता। And the United States have moved to a position where we really see each other as very desirable, optimal partners, comfortable partners with whom it's a natural instinct today to pick up the phone, or if you meet somewhere, to have a conversation, to share your anxieties, to explore your solutions. So the chemistry and the comfort today of the relationship, this today gives me enormous hope about where the prospects are. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals, and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. खबरो राजस्थानात विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर वेंचणूक आयोगाच्या उंचेल्या पावड्यावेलो पंगड फाटले 3 दीस जयपूर दौऱ्याचेर आसा। मुखेल वेंचणूक अधिकारी राजीव कुमार हांणी आयज जयपुरात पत्रकार परिशद घेवन वेंचणूक सुविधांविशीं खोलायेन म्हायती दिल्या। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ राजस्थान विल बी कमीशन हैज स्टार्टेड द फैसिलिटी फॉर वोटिंग फ्रॉम होम। तो जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं जिनकी संख्या 11.8 लाख है और जो 100% से अधिक जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर अगर कोई बीमार है, किसी कारण से नहीं आ सकता, तो उसके लिए घर से वोट देने की सुविधा राजस्थान में पहली बार मिलेगी। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो उनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनको भी ये वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेप्रमाण गोंयांतूय स्वच्छता अभियान उमेदीन जाले। सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाचे वतीन पणजी मनपा, PIB आणि NCCच्या जोड पालवान पब्लीक पार्कात 1 तारीख 1 घंटा 1 सात नितळसाण कार्यक्रम राबयलो। ह्या वेळार PIBचे उपसंचालक गौतम कुमार, NCCचे कमांडिंग ऑफिसर MKS राठोड, पणजी मनपाचे आयुक्त आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
मजगती साखळे स्वच्छता अभियानात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी वांटो घेतलो। साखळे नगरपालिकेन हे अभियान राबयल्ले। गोंयभर चलिल्ल्या नितळसाण मोहिमेची तांणी तोखणाय केली। आमी नितळसाणीचो संकल्प करपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। रस्त्यार देवले आणि साफ करपाक लागले। तांच्यांनी मेसेज दिली, म्हणजे महात्मा गांधीजीच्या उपरांत पॉलिटिकल लीडर जर रस्तो कोण साफ करपाक शकता आसत जाल्यार ते मोदीजी। आणि त्यांच्यानी मेसेज दिली की स्वच्छ भारत जावपाची गरज आसा। आमकां खबर आसा म्हणजे मोदीजीन मातसो एक रस्तो झाडलो म्हणून स्वच्छ भारत जावचो ना, बट स्वच्छ भारत हे मिशन 9 वर्सांचे सुरवात केला, त्या सगळ्यांच्या तकलेत गेला। मुद्दामून तुम्ही पळयात धाकल्या भुरग्यापासून जाणट्यापर्यंत सगळे जाण स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत उलयत आसा। आणि ताजोच इम्पॅक्ट आमी लोकांचेर जाला, त्याचोच इम्पॅक्ट सगळ्यांचेर जाला। नो डाऊट, म्हणजे आम्ही म्हणटा पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, गोंय सरकार आसतले, हे सगळे जाण गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर आपल्या परीत काम करता। आम्ही म्हणटा फक्त काम करिना, कोट्यांनी रुपया आम्ही गोंय क्लीन दवरपा खातीर स्पेंड करता। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वाळपयत नितळसाण मोहीम राबयली। ह्या वेळार हेर कार्यकर्त्यांवांगडा तांणी नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नितळसाण मोहिमेचो उलो मारलो आणि देशभरात आयज नितळसाण मोहीम जाली अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगले। स्वच्छ भारत अभियान फक्त एक स्वप्न, एक अशें आसा की फक्त एक स्टेटमेंट, पूण देशाचे प्रधानमंत्री देशाचे सगळे जनतेची एक वेगळ्या तरेन मनस्थिती बदलपाक प्रयत्न केल्लो आसा। आनी म्हणूनच आमी सगळ्यांनी हांगा वेगवेगळ्या तरेन आमचे सगळे डिपार्टमेंट्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसूं, आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, आमची वेगवेगळे आमची बाकीचे अर्बन डेव्हलपमेंट, म्युनिसिपॅलिटी, सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज देशाचे प्रधानमंत्री जे हाक मारला सगळ्यांक की आमी सगळ्यांनी ह्या तरेची सेवा करपाची गरज आसा। एक वेगळे तरेचे मायंड ट्रान्सफॉर्मेशन आणि आमचे एक देशा बद्दल आणि आमी जे परिसरान रावता तेजे बद्दल एक वेगळे तरेची भावना आणि आमचं राज्य, आमचो देश हे आमी कशें स्वच्छ दवरूं शकता। स्वच्छ दवरल्यार वेगळे तरेन प्रगती जावं शकता। आयज खंयी गेल्यार, विदेशान गेल्यार आमी पळयता की एक स्वच्छताचे एक वेगळे तरेचे एक विचारधारा आसा। त्याच तरेन ही विचारधारा फुडें व्हरपाक देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां हे सगळें सांगलां हे करपाक। म्हणून आमी सगळ्यांनी तेंचे हे हाक जे मारल्या, हे तेंचे जे एक वेगळे तरेचे आमकां डायरेक्शन गावलें, त्या डायरेक्शन आदाराचेर फक्त कार्यक्रम म्हणून न्हू, पूण आमची एक मनस्थिती बदलपाक जाय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटन खात्या वतीन नितळसाण मोहीम राबयली। मिरामार दर्यादेगेर तांणी नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे वांगडा पर्यटन खात्याचे सचिव संजय गोयल, संचालक सुनील आंचिपका आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या नितळसाण मोहिमे संदर्भात तांणी म्हायती दिल्या। राज्याक दिवचे आणि एक वर आपले स्वतःच्या देशाक दिवचे, ते सगळे बरोबर रावन संघटित रावन ही जी आव्हान आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे उलो मारिल्लो त्या उल्याक आज आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सरकारी सगळे आमचे डिपार्टमेंट्सा तर्फे, जशें आमी सकाळी फुडें आज मिरामार डिपार्टमेंट ऑफ IT आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमाचे थंय आमी अभियान कंप्लीट केले स्वच्छताचे। एक म्हणल्यार स्वच्छ भारत, पूण स्वच्छ भारत करता आसतना फुडल्या पिढीक स्वता कळपा जाय, तांकां इन्वॉल्वमेंट जाय, अवेरनेस जाय पडटा। आनी ते अवेरनेस करपाची तरतूद तेन्नाच जाता जेन्ना ग्रासरूट लेवलाचेर बरोबर सगळे रावन एक अवेरनेस तयार करता। स्वच्छता पखवाडा हो जो कार्यक्रम 30 सप्टेंबराक सोंपतालो, 17 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर, तातूंत आज 1 ऑक्टोबर म्हणजे फाल्यां 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती, आणि गांधी जयंतीची मेन थीम आसता की क्लिनलीनेस। तांणी जे भर दिल्ले तेन्ना ते सगळे शिकून आमी फुडें वता आसतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तितली आमची आसता नागरिकाची जितली पंचायतीची नाल्यार इलेक्टेड बॉडीची आसता। पंचायतीन क्लीन दवरचें एक्सपेक्ट सगळे करतात, पूण आमी स्वता सेग्रिगेशन करचें, स्वता डिस्पोजलाक हेल्प करचो, हे कर्तव्य सिटीजनान करचें, ह्या माध्यमांतल्यान आज ताकाय आवाहन करता। पर्येच्यो आमदार देविया राणे हांणी कांपाल पणजे विद्यार्थ्यां वांगडा नितळसाण मोहिमेत वांटो घेतलो। लायक गॉडलिनेस हे शब्द आणि हे विचार आशिल्ले आमचे फादर ऑफ द नेशन, आमचे राष्ट्रपती पिता आमचे बापू महात्मा गांधी जी हांचे हे विचार आशिल्ले, आणि हेच विचार फुडें घेवन 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी तांचे विचार फुडें व्हरपाची तांणी प्रयत्न केला आणि स्वच्छ भारत अभियान हाजें निर्माण करून
हे स्वच्छ भारत अभियान आमी पळयतात 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन हाजी सुरवात केली. आमचे जे पळय नागरीक आसा तांचे तर तांचे स्पिरिच्युअल वेलबिंग, तांचे फिजिकल वेलबिंग, तांचे भलायकी खातीर हे तर आमकां जाय, हे तर जावपाक जाय जाल्यार नेशन हॅज टू बी क्लीन. आणि ताजे खातीर ते म्हणटाले की एक भारत आमचे राष्ट्र एक समृद्ध आणि स्वच्छ राष्ट्र जावपा खातीर स्वच्छता ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी कार्यकर्ते आणि लोकांबरोबर दिवचल वाठारात नितळसाण अभियानात वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी आपले विचार उक्तायले. कॉन्ट्रीब्यूट केले, प्रत्येकान जर आपली फिलिंग दिसली आणि हे क्लीननेस दवरल्यावर कितें जाता तर एक आमकां कितें दिसता ही बारीक गोष्ट क्लीन, पण बारीकच गोष्टीन व्हडलेशे गोष्टी जाता. क्लीननेस ड्रायव्ह दवरल्यार आज खुबशे जे रोग आसात ते कंट्रोलान जाता. हल्लीच तुमी पळयल्यात डेंगू केसीस वाडल्यात. कित्याक वाडल्यात तर खुबशे कडेन उदक साचलेलें आसता, कोणाच्या कट्ट्यांनी उदक साचलेलें, कोणाच्या सेप्टीक टँका खातीर आसता. आणि हे कोण तरी कोणाच्या घरा कुशीक आसा. प्रत्येकान आपापले सेप्टीक टँक सारखे मेंटेन करात. आपल्या घरा भोंवतीचे कट्टे बी आसात ते सगळे क्लीन करात. कितें जाता ह्या उदकान ते मॉस्किटो ब्रीड जातात आणि ते ब्रीड जाता मागीर डेंगू जाता. आमचो म्युनिसिपालिटी आणि आमचे हेल्थ सेंटर प्रयत्न करता, एंटी लार्वल फॉगिंग करता, सगळे क्लीननेस करपाक मदत करता. पण जो पर्यंत प्रत्येक जाण लोक हातून मदत करिना तो पर्यंत आमचो खंयचोच प्रोग्राम सक्सेसफूल जावचो ना. दक्षिण गोंयांतल्या साश्टी तालुक्यांतल्या सारजोरा तळ्याचेर उदकास्त्रोत खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी नितळसाण मोहीम राबयली. ही आसात ताची कांय खिणचित्रां. फोंडेच्या अमेय उच्च माध्यमिक शाळेच्या वतीन कुर्टी वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक नितळसाण मोहीम राबयली. स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीत ज्येष्ठ शिक्षिका साकिना केरकर, गोविंद कुमार प्रसाद, विश्वास गावडे आणि भावेश कामत हांणी लेगीत मोहिमेत वांटो घेतलो. प्राध्यापक सुभाष जाण हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही नितळसाण मोहीम जाली. दिवचलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तसेच भाजपा भलायकी केंद्राच्या वतीन दिवचले अवयवदानाचो सोपूत घेतलो. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, डॉक्टर शेखर साळकार, डॉक्टर मेधा साळकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अवयवदानान दुसऱ्या मनशाक जीवनदान मेळटा म्हूण अवयवदान करप म्हत्वाचें अशें आमदार शेटये हांणी ह्या वेळार सांगले. कारण कितें अवेरनेस करप की ऑर्गन डोनेशनाचो कितलो इम्पॉर्टन्स आसा. एक मनशाचे ऑर्गन कॅन सेव 8 मनशाचे लायफ. आणि ऑर्गन डोनेशन करतना खंयचो ऑर्गन तुजो डोनेट करू शकता. आता प्रत्येकाचे हे आसता म्हणजे कशें फील आसता. आमी फाल्यां जर कशें म्हटलें एकदां मरतसुनी मनीस जर तेणी ही सर्टिफिकेट घेवंक ना जाल्यार आमी काडूं शकना. कोण म्हणटा आपली कॉर्निया काडटा, कोण म्हणटा आपले किडनी, कोण लिवर म्हणटा. आता हांव विजयचो आमदार आहे ना तर हांवें म्हणजे सगळे ऑर्गन डोनेट करपाची इच्छा केल्ली आसा. आणि ऑर्गनान सगळे ऑर्गन भितर ऑर्गन जे आसात ते लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, इंटेस्टायन आणि पॅनक्रियास आणि टिश्यू, बोन, हार्ट वाल्व म्हणजे काळजाचे वाल्व, स्कीन, कॉर्निया दोळ्याचो दोतोर जाल्यार मागीर कॉर्निया म्हजो फर्स्ट प्रिफरन्स आसतलो. आणि ब्लड वेसल. हेच्या मागीर म्हजें इतलेंच एम आसा की हांव जो पर्यंत आसा तो पर्यंत हांव प्रयत्न करतलो ह्या समाजाक मदत करपाची, म्हज्या प्रोफेशनान बेस्ट रावपाचें, वेदर इट इज ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट ऑर एज अ पॉलिटिशियन. आणि हांव वयर वचूंक सुद्दां म्हजो जितके बॉडयेचो फायदो ह्या समाजाक जावंक शकता तितले हांव करपाक तयार आसा. कोंकणी भाशा मंडळान गोमंतक विद्यानिकेतन मडगांवां 61वो आपलो वर्सुकी दीस मनयलो. ह्या वेळार तांणी कोंकणी भाशा मंडळाचे पुरस्कार वितरीत केले. ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ, ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक अशोक कामत, नयना अडारकर, ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक राजेंद्र नाईक, राजभाषा संचालनालयाचे संचालक राजू गावस, दालगात कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष सेल्सो फर्नांडीस आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळ सेवा पुरस्कार पांडुरंग काशीनाथ गावडे, सेराफीन कोता पुरस्कृत फेलिस्को कार्दोज यादिस्तीक शिक्षक पुरस्कार काश्मीरी समीर पावसकर हांकां, जुझे पिएदाद कोद्रुश यादिस्तीक पुरस्कार हरीश कृष्णा कामत हांकां, फादर मोरेन डिसोजा यादिस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर तन्वी कामत हांकां,
मनोहरराय सरदेसाय यादिस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार उमेश सरदेसाय हांका, सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नायक यादिस्तीक पुरस्कार मिनीन अल्मेदा हांका, रॉक बरेटो यादिस्तीक साहित्य पुरस्कार प्राध्यापक वसंत सैल हांका तशेंच हेर पुरस्कारांचे ह्या वेळार वांटप जाले। ह्या वेळार अन्वेषा सिंगबाळ हांणी पुरस्कारा संबंधी माहिती दिली। जशें हांवें म्हळें की कोंकणी भाशेचो इतिहास हो निखटो भाशेचो इतिहास केन्नाच नाशिल्लो। कोंकणी भास ही आमच्या एकचाराची कुरू, ती आमच्या एकवटाची कुरू आनी आयज आमकां हो एकवट हो एकचार गोंयांत सांबाळपाची खूब व्हडली गरज आसा। आमच्या कडेन ह्या एकचाराचो ह्या एकवटाचो इतिहास पडिल्लो आसा। आयजूय जेन्ना पेडणेच्या कोरगांव सारकेल्या एका ल्हानशा वाठारांत आमचो मुस्लीम पत्रकार भाव घरान आपल्या चवथ मनयता तेन्ना आमकां सगळ्यांक खूब आनंद जाता, आमकां सगळ्यांक खूब खोस जाता आनी ताच्या मुखार वचून तो जेन्ना सांगता की आपूण ल्हान आसतना आपूण देवळान वतालो आनी आपल्याक जेन्ना पोटान खावपाक काय नासतालें आपूण उपाशी आसतालो तेन्ना आपले हिंदू भाव आपल्याक जेवण वाडटाले आनी ताजेर आपूण मुखार सरतालो तेन्ना आमकां गोंयान आयजूय बी हो एकचार हो एकवट आमी सांबाळा हाचें खंय तरी उदाहरण मेळटा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आशियाई खेळांत भारताक आतामेरेन 13 भांगरा पदकां मेळ्ळ्यात। भारताक नेमबाजीत जैत मेळ्ळा। दादल्यांच्या ट्रॅप टीम इव्हेंटान भारताक भांगरा पदक मेळ्ळा। दारिएस चेन्नई, जोरावर सिंह आणि पृथ्वीराज हांणी हे भांगरा पदक भारताक मेळोवन दिला। बायलांच्या ट्रॅप टीम इव्हेंटानूय भारताक रुप्या पदक मेळ्ळा। राजेश्वरी कुमारी, मनीषा आणि प्रीतीन हे रुप्या पदक भारताक मेळोवन दिला। अविनाश साबळे हांणी 3000 मीटर स्टीपल चेस खेळात भांगरा पदक मेळयला। मुक्केबाज परवीन हुड्डा सेमीफायनलीत पावल्या। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या 154व्या जयंती निमतान आयज जाले देशव्यापी नितळसाण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांचे मुखेलमंत्री जाले अभियानात वांटेकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणात साबार कल्याणकारी योजनांचो केलो शुभारंभ। 13,500 कोटी रुपया खर्चाच्यो येवजण्यो देशाक समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज रक्षा लेखा विभागाच्या 276व्या स्थापणूक दिसा निमतान नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत केले संबोधित। गोंयभर नितळसाण मोहिमेत मुखेलमंत्र्यांसयत हेर मंत्री लेगीत जाले वांटेकार। पुराय गोंयांत नितळसाण मोहीम जाल्ली उमेदीन। आणि खेळांत आशियाई खेळांत भारताच्या एथलेटिक्साक मोठे जैत। आतामेरेन जिखल्यात 13 भांगरा पदकां। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।